नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. ज्ञान वापीच्या इतिहासीक एएसआय सर्वेक स्टे दिवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. कडक सुरक्षा बंदोबस्तात 50 जणांच्या टीमीन सर्वे सुरू केला. मशिदीची झाडाझडटी घेवन हिंदू देवदेवतांच्या मुर्तींची फोटोंची व्हिडिओग्राफी केली. थंयच्यो मुर्ती खंयच्या काळांतल्यो ते सर्वे उपरांत कळपाचें. तोडफोड ना. पयल्या दिसा फक्त 6 वरां सर्वे. मुस्लीम संघटनेन बॉयकॉट केलो. मणिपूर हिंसाचाराचेर चर्चा जावंकूच जाय म्हणून विरोधक तेमार. विजय सोडून बाकीच्या सगळे विधानसभेत तिसरे फावट काळे कपडे घालून. विशय संवेदनशील. मणिपूर सरकार आनी केंद्र सरकारानूय लक्ष घाला म्हणून रजाव दिवन सभापतीन थाराव भायर मारलो. मुख्यमंत्री म्हणटा चीप पब्लिसिटीक विरोधकांचो स्टंट. विजय सोडून बाकीच्यांचो सभात्याग. 21 जुलै ह्या दिसाक श्री क्रूज सिल्वा आणि जे एज पर बॅलेटा प्रमाणे ताजे थाराव जो आसा न्ही तो पयले बॅलेटाचे आशिल्लो. त्या नंतर आमी लक्षांत आयलें की हो विशय जो आसा न्ही अत्यंत सेन्सिटीव म्हणजे मणिपूरचो विशय. ज्या आयकून घ्या, पयले आयका. संवेदनशील विशय म्हणजे आयकून घ्या. ह्या विशया संदर्भात राज्य सरकार जी आसा ती आपल्या भशेन ती कारवाय करताच. ताज्याय पेक्षा जे आसा सद्याक म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो देशाचे जे होम डिपार्टमेंट आसा न्ही ह्या विशयाचेर तांणी कारवाय सुरू केल्ली आसा. त्यामुळे हो थाराव आमी हांगा घेनात आनी हो थाराव जो कितें घेवपाचो आसा ते हांव थारायतलो आनी हो थाराव जो आसा न्ही हांवें डिजलाव केला, भायर उडयला. Speaker must not allow this August House and to be the high act of the chief publicity of the stunt. The people of Goa in the support of the Manipur and we stand for the unity, peace and prosperity. Documentary येयल्ली त्या वेळार it was discussed here, it being sub judice. But today I question them and we all together question them that today it is Manipur, tomorrow it could be Goa. म्हाका इनजस्टिस केला म्हणजे आयज रेजोल्युशन घेयना आसा. म्हाका एक हें दिल्लो एश्युरन्स दिल्लें आयज घेतलें म्हणून, पूण तें जालें ना. गोंयच्या बाबतींत गोंयच्या बाबतींत हाडल्यारूच तुमकां त्रास आसा. इंडियेच्या पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाक लागून तें हाडल्यारूच तुमकां त्रास आसा. म्हटल्यार आमी करपाचें तर कितें? However, I am completely with the opposition and our demand that the private member resolution be considered घालूंक ना because म्हजे कडेन कपडे काळे घालपाक नाशिल्ले आनी हांव घरा कडेन वचना ह्या दिसांनी. डिस्कस जाता आनी ते जर आमी वॉकओवर दिलो just without even being present there, are we doing duty? मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीक थाकाय. ह्या प्रकरणात राहुल गांधीक सुरत कोर्टान फरमायिल्ल्या ख्यास्तीक सुप्रीम कोर्टान स्टे दिली. केशीचो निकाल लागमेरेन सुरत कोर्टाचो निवाडो स्थगीत म्हणून सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलें. राहुल संसदेत वचूंक मेकळो. लोकसभा वेंचणुकेकूय मेकळो. विरोधकांची आघाडी इंडियाक नेट. रजिस्टर नाशिल्ल्या हॉटेलाक लागून जीएसटी बुडटा. गोंयांत 116 3 स्टार हॉटेलां रजिस्टर्ड ना. विजयाचो दावो. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा कांय ऑनलायन हॉटेल बुकींग सायट सारक्यो ना. केपीएमजीचो रिपोर्ट धड ना. रजिस्टर्ड ना ते सायटींक नोटीशी धाडल्यात. केपीएमजीचो रिपोर्ट सारको ना जाल्यार तांकां ब्लॅकलिस्ट करात. 7 कोटी वसूल करात. विजय युरी मागता. ऑनलायन परत वाचू. ऑनलायन प्लॅटफॉर्म जितली आमी आसा 5ूच आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा. देर इज नो मेकॅनिझम विथ अस एज ऑफ टुडे ऑर एनीबडी टू आस्क देम टू कंप्लाय विथ रजिस्ट्रेशन. सो वी हॅव टू एक्ट and for which we have already started. We have sent notices to them to ensure that online तुझे OTAs are registered with us. Only not OTAs. जितली हॉटेलां ही अंडर OTAs आसा तांचे रजिस्ट्रेशन जाय पडटलें. No hotel will be able to display their booking unless they have a registration ID which is generated. And for doing this, to give them the support, we have the EODB, the ease of doing business. Speaker sir, सावथाक जवळ जवळ 113 आसा. नॉर्थाक जवळ जवळ 188 आसा. आमी ऑलरेडी नोटीस ऑलरेडी काढली आणि तांकां धाडली बी. आतां मेरेन तुका रेव्हेन्यू लॉस जालो तर जेल तुजें रिकवर कशें करतले तितली कोंकणीन सांग. भाशण नाका. स्पीकर सर, तो जे फिगर सांगता आर बेस्ड ऑन द केपीएमजी सर्वे रिपोर्ट. केपीएमजी कडे जेन्ना आमी विचारले हे फिगर्स खंयचे, दे देमसेल्स डोंट हॅव डेटा. केपीएमजी गिव यू फॉल्स फिगर्स. KPMG has blacklist KPMG. KPMG blacklist KPMG. सरदेसाय because
KPMG has given a referral figure. Referral कशें जातलें? Referral figure, and I stand by it in the floor of the house. It is no data available to support the data that they have given. म्हणून तांकां आतां आमी व्हेरी क्लियरली तांकां नोटीस काडपाक लायल्या की जो तूं डॉक्युमेंट काडटा तो रिफरल जावंक शकना. तुका फॉल्स डेटा दिता कसं? एक्शन घे. कसं? म्हजे सोयरे न्ही ते. स्पीकर सर, हांवें सुरवातूच केल्ली की KPMGन जो हो रिपोर्ट दिला पयलो म्हणल्यार काय फीस चार्ज करूना, काय पेमेंट मागुना. They were told to make a study report of coping with COVID-19. इतलोच रिपोर्ट. They are giving you false information that 3 Motion stars leader, तुम्ही- are तुम्ही only प्रश्न- 85. specific प्रश्न So विचारा. what is with this चर्चा भरपूर KPMG? जाल्ली आसा. तेका रिकवर कर तूं 7 crore दिले Great. तेका Sir. टुरिझम Answer पॉलिसी दिया करपाक. And or Sir. false Answer दिया information जाल्लो दिता आसा. तुका. Speaker sir, Bob Yuri is away from the question. तरी ताका सांगता KPMG was appointed as per the as tourism master plan करपा खातीर ताका Yes, अपॉइंट okay. केल्लो. Yeah. तातूंतल्यान पॉलिसी, तातूंतल्यान GTB, तातूंतल्यान एम्पावर्ड कमिटी आणि हातूंतल्यान our honorable chief minister is the chairman of GTB. We are ensuring all issues are discussed in the empowered committees or GTB to see that the things are taken ahead. So what KPMG has given is KPMG had correct. given 6 modules. 6 मॉड्युला प्रमाणेचे त्यांनी काम केला, ताज्या खातीर ताका पैसे दिल्ले आसा. Because Third question to- केंद्र सरकारान हर घर तिरंगा 2.0 जाहीर केला. लागच्या पोस्ट ऑफिसांनी 25 रुपयांत तिरंगो मेळटलो. ऑनलायनूय घेवं येता म्हणून सरकारान स्पश्ट केलां. दरेकल्यान 15 ऑगस्टाक फांतोडेर घराचेर तिरंगा हुबोवचो, सांजे काडचो म्हणून सरकाराचो उलो. फाटल्या वर्सा हर घर तिरंगा मोहिमेक देशभर उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा स्किमी सकयल बस स्टँड, रवींद्र भवन, IDC सारख्या सुवातेवेली सरकारी कॅन्टीनां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक चलोवंक दिवं येता. मुख्यमंत्री सांगता रेट परवडपा सारकी आसतली. सप्टेंबर सावन कॅन्टीनाचें वांटप सुरू करतले. गोंयांत शीतकडी माफक दरान मेळूंक जाय म्हणून विजयान थाराव घाल्लो. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत फाटीं घेतलो. Subsidized fish curry and rice to Goans, which is a staple diet of Goinkars. Canteens which will be run by organizations such as Women's Self-Help Group, so that this program will also provide an avenue of income for such organizations. आमकां जाय शीत कडी, आमकां नाका भाजी पुरी. गव्हर्मेंट कॅन्टीन आम्ही योजना काढल्या अन्नपूर्णा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ताच्या अंतर्गत आम्ही गव्हर्मेंटातले कॅन्टीन तांकां सबसिडायज रेटान दितले. थंयसर आमी तांकां सगळे रेट्स बीन थोडे कमी दवर हे सगळें सांगू शकता. फॉर एग्जाम्पल आतां आमच्या असेंब्लीन आसा, सेक्रेटरेटान आसा, फाल्यां सकाळी उरलेल्या कॉलेजींतली आसतली ही सगळी आमी आनी कमी रेटान दी. कारण आमी तांकां रेंट ज्या जाग्यार 20,000 रुपया लागतात एक 2,000 रुपया रेंट घे ह्या हेजेर ती कॅन्टीन दिवपाक शकता. 1 सप्टेंबराच्यान आमी सुरवात करता. ऑक्टोबर पर्यंत सगळी कॅन्टीन ही आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिता. आमचे जितके गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान जितके आसा तितकी दिता. ओके. दुसरी गजाल ताणें जी फीस सबसिडी सांगल्या तेजेर आमी कोल्ड चेन कशा पद्दतीन गोंयांत ऑपरेट करप हाजेर आमी सुरवात केल्या. सो दॅट म्हाका दिसता 1 वर्स लागतलें. 1 वर्साच्या उपरांत आमी आजुनूय सबसिडीन फीस दिवपाचो आमी जे आसा पळय न्हू हे सुरवात करता. स्पिकर फाटीं घेता न्ही? एक वर्स तशें जाल्यार हांव विड्रॉ करना. 1 वर्स एक नेक्स्ट मॉन्सून सेशनाक परते हाडटलो. ऊसतोडणी करूंक मनीस हाडूंक एडवान्स घेवन नाच जाल्ले टोळयेचो फुडारी प्रदीप जामदाराक अटक. संजीवनीकडच्यान 5 कोटी वयर एडवान्स घेवन औरंगाबादच्या जामदारान टोळी हाडिल्ली, मात काम करिनासतना फुजो. ते उपरांत ताणें 2 चेक दिल्ले, ते बाउन्स. 7 वर्सां उपरांत तो पुलिशेच्या हाताक लागलो. संजीवनीक वसुलीची आशा. जी शुगरकेन फॅक्टरी आमी म्हणटाले की खूब लॉसान आसा म्हणून, त्याच पार्श्वभुमीचेर जे 2017 सालीन जे ऊस तोडणीक लागून जे टोळयो गोंयांत हाडटाले त्या टोळी हाडपा लागून 2017 सालीन उमेशचंद्र जोशी जे एडमिनिस्ट्रेटर हांगाचेर आशिल्ले नेमलेले तांणी 5 कोटी 10 लाख रुपया सुमार एका मनशाक दिल्ले आनी जो मनीस टोळी घेवन गोंयांत येवपा आशिल्लो हार्वेस्टिंगा लागून आणि ताणें टोळी हाडली पण थोडे दिसान रातोरात ते हांगाच्यान गायब जाले. ताजे नंतर आमी खूब प्रयत्न केलो ताका सोदपाक पण आमी तेचे अशें जावना. मागीर जेन्ना ताजेर आमी अरेस्ट करपाक गेले तेन्ना ताका आमकां 2 चॅक दिले 2.5 CRचे, टोटल 5 करोडचे. ते जेन्ना आमी क्रेडीट करपाक गेले एनकॅश ते बाउन्स जाले आनी ताजे वयर आमी बाउन्सिंग ऑफ चॅक हाजेर आमी
पोंडा पुलीस स्टेशन तशेंच सांगे पुलीस स्टेशनान ते आमी तक्रार नोट केली आनी थंयच्यान ती ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटातून कोर्टान ती पावली. ताजे नंतर आमी खूब प्रयत्न केले ताका कशे तरेन ताका हाडपाक, पण ते आमकां कशेंच सापडूं ना. एक्चुली ते 3 जाण आशिल्ले, पण जो मेन लिडर आसा पळय ताका निमाणे आमी काल सांजचे आमी ताका कोर्टान प्रोड्यूस केलो. ताणें बेल खातीर एप्लाय केल्या, पण ताजेर आमी आमचे एडवोकेटान ऑब्जेक्शन फायल केल्या. तेजेर ज्या रिकवरी 5 कोटी 10 लाख म्हाका दिसता आतां कशें पुलीस रिकवरी करून घेता आनी कितें आहा तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. शुगर कॅन फॅक्टरीच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू. दक्षिण गोंयांत 14, उत्तरेत 2 कोमुनिदाद समिती कार्यरत ना. कोमुनिदादींच्यो जमनी बिल्डरांच्या भक्केक म्हणून विधानसभेत इश्यू. विजय एसआयटी वरवीं चवकशी मागता. बाबूश म्हणटा असल्या कोमुनिदादींचेर मॅनेजिंग कमिटी घालता. खंयचोय अध्यक्ष वा समिती कोमुनिदाद जमीन विकता आसत जाल्यार कारवाय जातलीच म्हणून मंत्री बाबूशाचें उतर. 8,500 स्क्वेअर मिटर जागो हो कोण तरी आयज बिल्डर थंय प्लॉट करता. अशा तरेचे हांगासर इलिगल कोमुनिदाचे जागे एन्क्रोचमेंट जावपाक लागल्या. तुम्ही कोमुनिदाद टेक ओवर करतले आनी एडमिनिस्ट्रेटर घालून चलयतले. स्पीकर सर नो, तशें जावंक शकना तें. ती जमीन गांवकारांची जमीन मॅनेज करपाक तुम्ही तुमचो जाय तो ऑफिसर घालतले आनी तुमकां जाय ते करतले. हें करूंक जायना. Forged the papers, like I Serula Kumdadi काढो ते भाशेन. He has forged the papers, made it look original, outward gone town planning असो. आणि त्याने लायसन्स दिला आणि लायसन्स घेयला. हेजी एसआयटी जावपा जाय. विल द मिनिस्टर गिव मी एन एश्योरन्स तेजी एसआयटी जातली? कित्याक कुमदादी इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड देर. थिंग एकलो मनीस आहा कुमदादीन, ते दवरले कुमदादीन, तो प्लॉट भरमसाट विकिता. At present, there are 225 numbers of comunidades which are divided into 3 zones: North, South, Central Zone, headed by administrator of comunidad of each zone. Article 5 of Code of Comunidad provides for administrator tutelage of the state. The Code of Comunidad has contemplated about the defunct comunidad in default, and the provision for the same are made in Chapter 7 of Code of Comunidad. The Article 173 of the Code states that comunidades in default, defunct, are those whose members have deserted its administration or is unable to pay the dues. In these 2 types of cases, the comunidades are considered to be default and defunct. Speaker, sir, there are 14 defunct comunidades in South Goa. Presently, the Comunidad of Shelvona of Kepen Taluka and Comunidad of Netorlim of Sangen Taluka, which are not functional for 2 decades, are processed to be made functional by registering the new scenarios. The government will appoint the managing committee in these comunidades in a due course of time to run the affairs of the comunidad. My government will explore all the possibilities to make such comunidades functional with the help of the concerned administrator, local bodies, and with the help of my colleagues. We shall make awareness so that the shareholders, zonarios of the said defunct comunidades take over their respective comunidades. In case of any encroachment are noticed, Article 371 and 372 of the Code of Comunidad empowers the administrator of comunidades to take action. पालिका वाठारांतल्यो 107 बिल्डिंगो डेंजर, तातूंत 17 सरकारी बिल्डिंगो. एका मुरगांवांत 41 अश्यो बिल्डिंगो आसात. चडश्यो वडोवपाचे आदेश आदींच दिल्यात म्हणून शार उदरगत मंत्री विश्वजिताची विधानसभेत जाप. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी आपाचो आमदार वेंझीन प्रस्न काडिल्लो. दिवचल आनी कुडचडे पालिके कडेन तर असलो डाटाच ना. राज्यातले पालिका वाठारात 107 बिल्डिंगो डेंजर स्थितीत आसा. तातूंत 17 सरकारी बिल्डिंगांचोय आस्पाव आसा म्हूण टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेची विधानसभेत लेखी जाप. कांय बिल्डिंगो वडोवपाचो आदेश दिला अशें विश्वजितान म्हणला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव आनी आमदार वेंजी वेगसान प्रस्न विचारिल्लो. कुंकळ्ळी, केपें, सांखळे आनी वाळपय डेंजर स्थितींतल्यो बिल्डिंगो ना जाल्यार दिवचल आनी कुडचडे पालिके कडेन तांच्या वाठारांतल्या डेंजर स्थितींतल्या बिल्डिंगांचो डाटा ना. सगळ्यांत चड डेंजर बिल्डिंग मुरगांव तालुक्यांत आसा. डाटा प्रमाण थंय 41 अश्यो बिल्डिंगो आसात.
म्हापशा 20, मडगांवां 19, पणजे 17, काणकोण 6, पेडणे आनी फोंड्यां दरेकी 2 बिल्डिंगो अश्यो आसात. केन्नाय पडपाक शकता अश्यो बिल्डिंगो वडोवपाच्यो. तशेंच एखादो भाग मोडपाक आयला जाल्यार तो सारको करून घेवचो म्हूण संबंदीत मालकांक खंय नोटीसी धाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या शिक्षण मळार टॉपर्स दिवपी शिक्षण संस्था स्टेलर अकादमीन अ स्टेलर टॅलंट सर्च एक्झाम 2023 लॉन्च केली. 7वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक परीक्षेत वांटो घेवंक मेळटलो. स्टेलरान टॅलंट सर्च एक्झामीचो पोस्टर अकादमीचो फावंडर आनी संचालक योगेंद्र सिंग शिकरवार, चेअरमॅन ST पुत्तुराजू आनी जनरल मॅनेजर फैजल शेखाच्या हजेरेंत लॉन्च केलो. We are here today for the launch of Stellar Talent Search Exam 2023. It is a talent search exam for the students of Goa for class 7 to 12. Our institution has got a scheme in which we would be conducting a talent search all across, probably covering most of the talukas in the state of Goa. Instead of having only everything at urban levels and the west of Goa, we would like to go into each and every the talukas in which we can actually pick up the talents for promoting them for reaching into their higher goals. Now I request Sir Yogendra Singh Sikarwar, Director and Founder of Stellar Academy, to kindly come forward and address the gathering. In ETSC, what we are going to provide is that student will be getting their all Goa rank. So their merit will be formed and they can find that where they stand in Goa state merit. Apart from that, we'll be providing them certificates for participation. We'll be providing them cash rewards also. And they can be guided for which career is suitable for them. Request our Chairman Sir to unveil the poster of Stellar Talent Search Exam 2023. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.